Soma sarvayami ektai salya bhakti nani mana utare aikum tamka samarpu ovidya balidana yeya kavyasa ekastalya ullasam triyek deva Gita gayanani arga divya tane kelya sarukara yeya gavyasa ekastalya ullasam triyek deva Gita gayanani arga divya tane kelya sarukara या मिसा चिंते सवाएं परियासात निया वियांका पेरेरा अच्छा दूसरा जल मध्य सजावट आसार गांव बलिदान जान बेटेता स्टैनी पेरेरा एंड मर्सिन डिसोजा शरणी डिकुना अपना चा जल मध्य साकर अर्गान जान बेटेता डेनिस अनि ओल्गा पेरेरा बेलवाई अंचा सालिसेव्या काजराच्या दिसाकर गंजावन बेटयतात तांची सर्व भुरगीं तशेंच सरगम बलिदान जावन बेटयतात आग्नेस फेलिक्स डिसोजा आनी कुटाम लाविना जेविटा लिशन लिवन जेविटा लिशन तशेंच सिस्टर तेरेजा टीना प्रत्येक रित्या पासत मिस बेटयता एड्रिक आनी प्रियांका डिसोजा विजयदास अच्छा आत्म्याक मिस बेटयता डायना केविन किंग्सली दास जोसेफ फिगरडच्या आत्म्या बेटयता रूपा आनी विन्सेंट सर्डाना गॉडफ्री डिसोजा अच्छा आत्म्या बेटयता डोरा डिसोजा आनी कुटाम मुंबई कुटुंबाच्या सर्व सरल्या पासत मिस बेटयता जसिंता रेबेलो आनी कुटाम कुटुंबाच्या सर अलोवा पासत तशेंच जॉन बाप्टिस्ट दलमेडा अच्छा आत्म्याक मिस बेटयता मारिया दलमेड आनी कुटाम रायमंड आनी क्रिस्टीन मंतेरो हांच्या आत्म्या बेटयता लॅन्सी आनी एवजिन मंतेरो जोसेफ आनी बात्रिस मंतेरो हांच्या आत्म्या बेटयता लॅन्सी आनी एवजिन मंतेरो सेबेस्टीन आनी मेरी मिरांडा हांच्या आत्म्या बेटयता लॅन्सी आनी एवजिन मंतेरो मोगाचेनो आज पवित सभा क्रिस्ता येण्याचो पयलो आयतार समरोंचे द्वारी नवें लितुर्जीक वर्स आरंभ करता अद्वेंत काळाचो महत्व समजोवंक एगच मातेंत ह्या काळार वाती पेटोवन रीत सजोवची दस्तूर देवून आयल्या आपल्या येण्याद्वारी देवाचो पूत ह्या संवसाराक उजवाड हाडून येता म्हूण वातीचो उजवाड आमकां दाखोवन दिता ह्या रिदांत आसच्यो 4 वाती मलाकी प्रवादी आनी क्रिस्तांमध्ये असल्या 4 शतमानांक सांकेतीक रितीन सरी करून आद्वेंताच्या 4 आयतारांनी क्रिस्ता येण्याक तयाराय करूंक उगडास करता ह्या 4 आयतारांनी जेजून आमचे थंय हाडून येवच्या बरवसो मोग संतोष आनी शांती म्हणल्या 4 शेगोणाचेर आमी नियाळ करतले मोगाचेनो आज आमी जांबळी रंगाची पयली वात पेटयतल्या ह्या वातीक प्रवादीची वा बरवश्याची वात म्हूण आपयतात जेजू येवचो आसा म्हूण आमकां उगडास हाडची ही वात बरवशाचो संकेत सगळ्या पोरण्या सोल्ल्याच्या इतिहासांत येवचो आसा त्या अभिशक्त मेसायाच्या येण्याक राखल्या इस्रायल परजेच्या बरवश्यातय ही वात आमचे गमान ओडटा आतां ही पयली वात पेटयताना आतां ह्या जाग ही पयली वात पेटयतना संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजू क्रिस्ताक आमचो सोडवणदार जावन दिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया ताचो उजवाड आमचेर तो फांकोवन दी म्हूण मागया आनी बरवशान
क्रिस्ताच्या येण्याक आमी फावो ती तयाराय करूंक गरज आसची कृपा आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्मसो एकवट तुमचे सोवे आसो. मगाच्या भावनो आनी भयणीनो येदळसो आमी आयकल्ले बरी आमी क्रिस्त येण्याक तयार जावन आदविंदाचो काळ आस्तावन आरंभ केलो. आनी हाची ही लितुर्जी आमकां जागृत रावंक सदांच जागे रावंक आपोवणें दिता. क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार सदांच आमी क्रिस्ताचें जिवीत आमचे घन जियोवचें, सदांच जागे रावन क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आमच्या जिविता मारिफात आमी हेरांक प्रगट करचें. कोण बाबडतान जागे रावता, जागृत रावता आनी क्रिस्तान दाखोवन दिल्या वाटेन चलता, खंडीत जावन तो क्रिस्ताच्या येण्याक आयतो आसता. असलें तयारेचें जिवीत आमचें जावं दी. सदांच क्रिस्ताक केन्ना तो आयल्यार ताका स्विकार करचें, तसलें जिवीत आमचें जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानावर आमी मागया. ह्या पवित्र रितीन फावती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमी सर पातकी म्हणल्यार वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सब घेवन सदांच संकवार मुळे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्पराधा लागीं तक्रार मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलोत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्तनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, तुवें बसयलेल्या सुरवंदाराक बऱ्या कन्यांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोंक बेचाक आमचीं काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या संगता सर्गींच्या राज्यांत ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कर देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुंच सर्वेस्परा आमचो बाप, आमचो तारोक हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा, तुज्या वाटांतान पयस सरूंक आमकां कित्याक दिताय? आमी तुजी भिरांत धरिना जावंक आमचीं काळजां कित्याक धारून करताय? तुज्या सेवका खातीर, तुज्या दायजाच्या कुळयां खातीर परतून ये. अंतराळ पिंजून तूं सकल देंवून आयलोय जाल्यार
तेदना पर्वत तुजे मुखार थरथरते आसले. तूं करतलोय म्हूण आमी चिंतूंक नातलीं ती भयंकर कृत्यां तुवें केल्लीं तेदना तूं सकयल देंवलोय आनी तुजे मुखार पर्वत थरथरले. आपणाचेर पातयेतेल्या पासत असलीं कृत्यां करतलो तुजे सारको दुसरो देव आसा म्हूण कानांनी केदेंच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केदेंच पळोवंक ना. प्रामाणीकपणान जियोंक सोदतेल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतेल्यांक तूं भेटोवंक येताय. वय तूं आमचेर रागार जालोय कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें. जायतो काळ आमी तुजेर उपराटून आसल्यां. आमी सगळीं अशुद्ध मनशां परी जाल्यां. सगळें आमचें प्रामाणीकपण मेळ्या वस्त्रा भाशेन आसा. पानां भाशेन आमी सगळीं बावतां आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरतात. कोणूच तुजें नांव उलो मारिना. तुका घट धरूंक कोणूच जागो जायना कित्याक तुजें मुखामळ आमचें मुखलें लिपयलें आनी आमकां आमच्या खोटेपणाचे अधीन केली. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप. आमी माती, तूं कुंभार. कित्याक आमी सगळीं तुज्या हाताचो वावर. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. देवा आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखा मोळाचो पलसळ आमचेर पडो दी. तेद्वां सोडवून आमकां लागतली. देवा आमकां फाटी हाड. तुज्या मुखा मोळाचो पलसळ आमचेर पडोवंक दी. तेद्वां सोडवून आमकां लागतली. देवा इस्रायलाच्या गवळ्या आयक आमकां. केरुबाच्या मोदगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय. आमचे कुमके घेवन आमकां जैतला भय. देवा आमकां फाटी हाड. तुज्या मुखा मोळाचो पलसळ आमचेर पडोवंक दी. तेद्वां सोडवून आमकां लागतली. दळबारांच्या देवा आमचेशी पाटी ये. सर्गीतान पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवली विशांत उगडास कर. देवा आमकां फाटी हाड. तुज्या मुखा मोळाचो पलसळ आमचेर पडोवंक दी. तेद्वां सोडवून आमकां लागतली. तुज्या उजव्या हातान लायलेले दाखवाली. आपणा खातीर ल्हान व्हड केल्ल्या तुज्या पुताक तुज्याच हातांनी बाळगून सांबाळ. तेद्वा आमी तुजे सरशिली पयस सरून वेचिना. आमकां नव्या जिवान भर.
देवा तुजी कीर्त आमी गायतेल्या. देवा आमकां पाटिहार, तुज्या मुखा मोडलासो पसळ आमचेर पडोवंक दी. देवा सडवण आमकां लाभतली. देवा आमकां पाटिहार, तुज्या मुखा मोडलासो पसळ आमचेर पडोवंक दी. आना सडवण आमकां लाभतली. Alleluia, 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 Alleluia. Zagrut rawa, aiti rawa, munsha puta, rakon rawa. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, 17 रावा जागरण करा. तो वेळ केदळा येत म्हूण तुमी नेनात. ती वेळ घडी पयनार वेतेल्या एक मनशाक आपल्या साकरांक एक जबाबदारेचें काम दिवन घर रखवेल्याक जागृत कर म्हणून सांगून आपलें घर सोडून गेल्ले बरी. देखून तुमी जागृत रावा, कित्याक घरचो धनी केदळा येत सांजेर की मध्यानेर कोंब्या सादर की उजवाडतना हें तुमी नेनात. नाजाल्यार तो अवचित येत आनी तुमी न्हिदोन पडल्यात तें पळयत. तुमकां हांव सांगतां, तें सकाळांक सांगतां, जागे रावा. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मगाचेरो तुमचे थंय एक सवाल विचारूंक कशी व्हरता. चिंत्या तुमी न्हिदोन आसात आनी एक तुमकां सोपान पडटा. आनी हें सोपान अशें जावन आसा, एक जैत वाग, क्रूर वाग तुमकां ग्रासूंक धांवडोवन हाडटा. तेन्ना तुमी धांवतात, ह्या वागात पळोवन धांवतात. पूण तुमी धांवता आसतना तो तुमच्या मुखल्यान येता. तो मुखल्यान येता देखून तुमी फाटल्यान गुंतात. तेन्ना तो फाटल्यान सासा. तेन्ना तुमी तुमच्या कुशीक गुंतात. तुमच्या कुशीक तो तुमकां ग्रासूंक येता आनी अशें चारय कुशींनी तो तुमकां धांवडोवन हाडटा. तेन्ना कितें करचें? स्वप्नांतलें जागें जाल्यार वाग धांवता. मगाचे न्हू, जायते फावटी आमी आमच्या स्वप्नाच्या संवसारांत जियेता. स्वप्नांत रावळेर बांदचें म्हूण आमी आयकलां. स्वप्नां चिंतची आनी स्वप्नांत आमकां असलें जाय म्हणजे आमच्या चिंतपांनी आमी रावळेर बांदची. पूण वास्तविकतावन आमी पयस उरता आनी नीज जावन आमचो वावर कितें, आमी कितें करूंक आसा, आमची जबाबदारी कितें तें करूंक आमी सुकोन पडटा. जायते फावटी आमच्या जिवितांत कश्ट येतात. कश्ट हर एकल्याक येतात. कश्ट मनशाक येनासतना आनी फातराक येवचे गी म्हूण म्हणटा. जेन्ना कश्ट येतना आमी ते कश्ट फूट करच्या बदलाक जायती आमचे मदें
मादक द्रव्याक जावं दी वा आमाल पिवण्याक जावं दी वा इतर खंयच्याय संगतींक बली जातात आनी ह्या कश्टांतावन अनवरातावन तात्कालीक वेळाक पुणी हातूंतावन पयस रावंक दुसऱ्याच एका स्वप्नाच्या संवसारांत भरती जावंक प्रयत्न करतात. पूण खंडीत जावन आमकां आमच्या कश्टांतावन आमच्या पिडेशिलेतावन संवसारांत असच्या आमच्या खंत बेजारेतावन आमकां फळाफळ घेवंक जायना. फकत ताका आसची एकच वाट तें आमी फुड करून जियोवचें, तें आमी स्विकार करून जियोवचें. देखूनच जर तर आमी न्हिदेच्या संवसारांत आसाव तेन्ना आमकां वास्तवीक जिवीत कितें म्हणलें आमकां समजना. देखूनच आयची लितुर्जी आमकां जागृत रावा, जागे रावा अशें म्हणून आमकां आपोवणें दिता, उलोवणें दिता आनी जेजू आमकां सांगता सदांच जागे रावंक. तर सदांच जागे रावचें म्हळ्यार कितें? सदांच जागे रावचें म्हळ्यार आमी न्हिदन आसतना रावचें गी. जागृत रावचें म्हळ्यार आमी कैलें काम करता आसतना सूख जाता म्हूण सांगून या कितेंय बरें काम आमी हातीक घेतना म्हजें तावन सूख घडात हेरां हांव चलवलो जाल्यार म्हाका हास्तीत म्हणल्यार भियन हांवें कसलेंय बरें काम हातीक घेनासतना रावचें गी. खंडीत न्हय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. जागे रावचें म्हळ्यार सदांच म्हाका दिल्ली जबाबदारी सोम्यान कितें मिसांव म्हाका दिलां, कसली जबाबदारी ताणें म्हाका दिल्या, ही जबाबदारी हांवें वास्तवीक जिवितांत ती जियोवची आनी ती जबाबदारी हांवें हातीक घेवन ती जबाबदारी म्हज्या जिविता मार्फत म्हाका तांकता तितल्या मापान ती हांवें संपूर्ण करची. आनी हेंच जावन आसा हांवें जागे रावचें, जागृत रावचें. हांव पडटा म्हूण चलनासतना रावचें वा हांव सुकोवन पडटा हेरां हसतात म्हूण कसलेय वावर करनासतना रावचें, हें जागृत रावचें न्हय. हांवें वायट करूंक वायटांतावन पयस रावचें, वायटांतावन जागृतकाय घेवची आनी सदांच म्हजें तावन बरें करूंक हांवें प्रयत्न करचें. ही जावन आसा जागृतकाय, ही जावन आसा बुदवंतकाय. वय आमी आमच्या काल्पनीक संवसारांतावन भायर येवंक जाय, आमच्या आध्यात्मीक न्हिदेतावन आमी भायर येवंक जाय. आध्यात्मीक न्हीद म्हळ्यार जायते फावटी आमी चिंताव आमी बरीं मनशां, हांव मिसाक वेतां, कुटुंबाचें मागणें करतां, हांव दान धर्म करतां, देखून हांव बरो व्यक्ती. म्हजें आध्यात्मीक न्हीद. आनी एक म्हणटा हांव आय हॅव टू वेक फ्रॉम माय डॉगमॅटीक स्लंबर. म्हजेंच एक सिद्धांत हांवें रुपीत करचें. जावन पुरो तें वांजेलातावन ह्या पवित्र पुस्तकांतावन घेतलें, पूण तें सुकत्या मापान म्हज्यान ते एक सिद्धांत करन आनी म्हाका जाय जाल्ले बरे देवाचें उतार वापरन हांवें एक रॉंग सिद्धांत डॉगमॅटीक स्लंबर आमी म्हणटा तातूंत जियोवचें. असल्या संगतींतावन आमी जागे जायचें आनी वास्तवीक तरान जेजू म्हाका कितें सांगता, कसलें जिवीत हांवें जियेचें म्हूण तो म्हणटा. म्हज्या आत्मीक जिविताचें बरेंपण कशें जावंक जाय. जर हांव मागण्याचो व्यक्ती जाल्यार हें मागण्याचें जिवीत हांवें कशें हेरांक फायद्याचें करूंक जाय आनी म्हाकाच फायद्याचें करूंक जाय, ह्या विशयांत हांवें आठव करूंक जाय म्हूण जेजू आमकां आज आपोवणें दिता. हांवें म्हळें आमी आमच्या काल्पनीक संवसारांतावन वास्तवीक संवसाराक येवचें आनी जेजून आमकां दिल्ली जबाबदारी हातीक करचें गरजेचें म्हूण सांगलें. तर जेजून आमकां कसली जबाबदारी दिल्या, कसली जबाबदारी तो दिवन आसा. आमकां मुख्य जावन दिल्ली जबाबदारी जावन आसा आमी मोगाचे व्यक्ती जावचे. ही मोगाचे व्यक्ती जावच्या बदलाक संवसारांत मोग विकत्यार आसा, कोणाचो मोग करिना. संवसारांत मोसोर हगे राग जिद्द परीकफोन हें चलोवन आसा. देखून तातूंत हात घालूंक भियेता, हांव मोगाचो व्यक्ती जावंक भियेता आनी पयस रावता जाल्यार हांव न्हिदेंत आसा.
बोक्साने बोक्सून जिया म्हूण समेन आमकां सांगलां. जर तर तुका तुजो पेलो तुज्या एका कपालाक मारीत आनी एक कपाल दाखय आनी ताका बक्षी. कोणूच कोणाक बक्षी ना. हे बॉक्साने म्हणलें हें बेश्टें. आमी बॉक्सूंक नजो. आमी दांताक दांत दोळ्याक दोळो पाटी दिवंक जाय. आमी हगे ते आमचे सेटल करूंक जाय म्हूण जर तर आमी चिंतून त्या प्रकार जियेत हांव खंडीत जावन हांव न्हिदेंत आसां. नीत सगळ्यांनी अनीत. कोर्तीचें बागील बडय कोर्तीन ती अनीत. जाय जाल्यार बरी तीर्प थिरमान. अशें आसतना असली वर्त्यांतली वर्ती कोर्ट सयत अनितीचें तीर्प दिता तर हांव कोण नीत उखोवन दवरूंक देखून हांव ह्या नितींत हांव सतत हांव पयस रावतां तेन्ना हांव न्हिदेंत आसां. मगाच्या भावना आनी भयणो आज तावन आमी एक वर्तो काळ आराम करता. आद्वेंताचो काळ. क्रिस्ता येण्याक तयाराय करचो तो काळ. वय क्रिस्त ह्या संवसारांत आयिल्लो हो सुमोग हांगासर स्थापीत करूंक. हेंच बॉक्साने आमच्या थंय वांटून घेवंक. हिच नीत उखोवन दवरूंक. कश्टांत आसल्ल्यांक पिडेंत आसल्ल्यांक तांकां सवकासाय दिवंक समाधान दिवंक सोमी ह्या संवसारांत आयिल्लो. आनी त्या सुमयेच्या येण्याचो उडास जावन आमी डिसेंबराच्या 25 तारीखेक हें वर्तें फेस्त करता आनी ह्या फेस्ताक तयाराय जावन आमी हो अद्वेताचो काळ आराम केला. पूण आमच्या जिवितांत एक वर्तें येणें आसा सोमयाचें. तें जावन आसा दुसरें येणें आमच्या जिवितांत. आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक जिवितांत आमचें जिवीत ह्या संवसारांत समता आसतना खंडीत जावन ताचें येणें ह्या आमच्या जिवितांत जाता. तेन्ना हांव ताका स्विकार करूंक तयार आसां गी. ताणें स्थापीत केल्लो मोग हांवें मुंदरून वेला जाल्यार ताणें दिल्लें तें बॉक्साने हांवें हेरां थंय वांटून घेतलां जाल्यार ताणें केली ती नीत ताणें केल्लें तें बरें काम जर तर हांवें मुंदरून वेलां म्हणजे एका सुत्रान सांगचें जाल्यार ताची शुभ वर्तमान म्हणजे जिवीत मरिफात हांवें परगट केल्या जाल्यार खंडीत जावन हांव जागो आसां जागे आसां. जागे आसून जागृत रावन म्हणजे क्रिस्ती जिवीत हांव जियोवन आसां. तर असलें जागृतकायेचें जिवीत असलें सदांच जागे आसचें जिवीत आमचें जावं दी. आनी अशें सोमी म्हज्या जिवितांत येताना तो हास्त्या तोंडान म्हजे संगी येवं दी आनी म्हाका सर्गींच्या राजाक व्हरून पावों दी म्हणून आमचें ह्या काळार मागणें जावं दी. तो सोमी ह्या वेदीर येवचो आमकां ह्या दृश्टेन कृपा दिवं दी. आमेन. दायकन उबी रावात. आमच्या बाबाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सपदला बापाक सगळ्यांनी विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याक आमच्या सुम्या तो पवित्र दिसां पावलो आमकां मरितांत जल्मलो पोंस पिलाताने कोसले तका जोडलो तो मेलांनी गेलो तो मेलांमध्ये गेलो सिस्टर मेलांत बसून चलो सगळ्या सिडलो सपदा देवाच्या उजव्या बसला तेंच्या जिवानी म्हणजे करू घेतलो सतमंता पवित्रम्या कतोलिक पवित्र भक्तां सगळ्या आत्माच्या बक्षणे कुडीचे जीवन पावन सस्नाचे जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणो हो क्रिस्तायनाच्या काळाचो पयलो आयतार आमी संभ्रमत आसतना आमच्या जिवितांत सदांच क्रिस्ताक आमी तयार रावोंक सदांच ताची कुशीकन जियोंक जाय अशी कृपा आतां आमी मागया. मागया आमी आमच्या पवित्र सभे पासत पाप साहेब बिस्पानी आनी सर्व याजक रिलिजियस भाव भयणींनी आपणाच्या आपोवणे तिरस्कराने जियोंक जाय अशी कृपा मागया. सोम्या आयकमशें प्रार्थन मागया आमी आमच्या समाजे पासत हर एकल्यान आमी मोग वांटून घेवंक बॉक्सानाचे दातार जावंक आनी नीत उखोवन दवरूंक सदांच क्रिस्त आमचे सवें आसूं दी म्हूण आमी मागया. मागया आमी आमच्या सर्व अक्रिस्तांव भावंडा पासत तांच्या मदें बरो संबंद आमी रुपीत करूंक आनी अशें आमकां क्रिस्तान दिल्ली ती शुभ वर्तमान तांचे सवें आमी बऱ्या तरेन वांटून घेवंक जाय अशी कृपा मागया.
सुम्या आयक आमचें प्रार्थन. आमच्या वैयक्तीक आनी खासगी गरजा पसती मागया. आमच्या कुटुंबांत जायते बरेपणाची गरज आसा. आमी खरे क्रिस्ती जियोवंक आमचो भावार्थ चड गूण जावंक आनी सदांच क्रिस्ताचो खरेपणी पाटलाव करूंक आमकां ताच्या कृपेच्या ताच्या आदाराचो गरज आसा. त्या पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. सुम्या आयक आमचें प्रार्थन. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा आमच्या कालत्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आमचे पातकां थंय तूं पळयनाका. आमचो भावार्थ कितें म्हूण तूं समजोवन तूं वळखताय. आमी मागलें सर तूं आमकां फावो कर आनी सदांच आमी खुशाली क्रिस्ती जिवीत जियोवंक आनी खरेपणी तुजो शुभ वर्तमान परगट करूंक आमकां तूं कृपा दी. आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरी फात. आमेन. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिल्ली सर्देणी घेऊन आयल्या कालतेपणी नितळ निर्मळ मनी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही खाणी. स्वीकार कर मोगाळ बापा आमकां सर्पिता तुका. उड्या वयरा सोबे घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या मोगाळ भाव बीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवोवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या नेक्या भूल सेवेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं ससण्याची सडवण जोडूंक आमी पावशें कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापोन घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी ससनीक तरणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. उंचगी तुका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good purgatoria. Sumia Jesu tujhe mara ami savaranta tujhe puna jeevan po ami बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो बुंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगा सेवतल्या आमा सोबेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां ज्येश्ठ खातीर मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे मये संगती भगवन जुजे तिचो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमचितां तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दयेकने जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीनुसार पातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमने तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ
तूं जियेतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मगसोन एक वर्सो गुत्सावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. तुमच्या भितर म्हाका होवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्याच्या जेवणाक आमी मुखार सरया. ताचे संगी रावुया. सासणेक जिणेचे आमी काळ सेव्या. नवे जिवीत जोडया. ये सोम्या तू ये. दुर्बोळ्या बिडाराते पत्का काळोख मोजो धांवडाय. सता वाटेन म्हाका सलय. ये सोम्या तू ये. दैवी जिवातारा ये. तुझ्या गोपान म्हाखाली पय. सर्गीच्या सुखाक पावय. औत्मी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सता वाटेन म्हाका सलय. ये सोम्या तू ये. दैवी जिवातारा ये. तुझ्या गोपान म्हाखाली पय. सर्गीच्या सुखाक पावय. सोम्याचे जरीतां उदाक वडया. आत्मीक तानास भागोवया. पाचव्या सरोवान आमी पोशी जावया. हिंडान ताच्या रावुया. ये सोम्या तू ये. दुर्बोळ्या बिडाराते पत्का काळोख मोजो धांवडाय. सता वाटेन म्हाका सलय. ये सोम्या तू ये. दैवी जीवदातारा ये.
तुझ्या गोपान म्हाखाली पय सर्गीच्या सुखाक पावय प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा ससनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अथीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तून सो मोग करूंक आनी सदां बाळतेल्या देण्यांक लबदोंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागतांव तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्या धन्या अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या देव तर बेगीन भुंयतळा साल्वाय करच्या मनशाक उरला नाजा केदींच सोडी नाका सर्गाराया आमच्या जिवा संसाराच्या सडवणदारा मेळच्या आमकां बचावी गेले सर्गात चावी. मोगाळ पुत्रा सोवे औपार बरी आशिर्वाद दिवांका वाग्यान कुर्साचे कृपेन देवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.